Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. पिसुल्ल्या बेकायदेशीर मायनिंग डंपाचे प्रकरण हायकोर्ट सध्या उस्थिता. सुनावणेक गोंय सरकारान दावो केलो तो असो. पिसुल्ल्या TC नंबर 9552चेर सांठोवन दवरिल्ले मीन बेकायदेशीरूच दुबावूच ना. मिनाचे ग्रेडिंग 42% आशिल्ल्यान मॅट्रिक टनाक ₹350 फावो. पावणेच्या डॉक्युमेंटा प्रमाण हे ग्रेडीचे मिनाक मॅट्रिक टनाक ₹300 बेस प्रायस. हे मीन मॅट्रिक टनाक ₹300 बदला ₹350 गेला. राज्याचे तिजोरेक नुकसाण ना. सरकाराची जाप हायकोर्टाक मानवली ना. मॅट्रिक टनाक ₹300 बेस प्रायस आसा आनी सरकारान ₹350 विकला तरी मीन ऑक्शनार काडिल्ले जाल्यार चड पयशांक वचूंक शकतले म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण. मजगतीं सरकारा कडच्यान मीन घेतिल्ली एक कंपनी जेटीर आशिल्ले मीन विदेशांत ट्रान्सपोर्ट करूंक परवानगी मागूंक हायकोर्टांत पावली. तांणी दावो केलो तो असो. 2,95,000 मॅट्रिक टन मीन घेतला. तातूंतले सुमार 1,85,000 मॅट्रिक टन मीन अजूनय जेटीर आसा. हे मीन व्हरूंक थारिल्ले वेळे प्रमाण बोट रोखडीच येवपाची आसा. हायकोर्टाचो कंपनीक थाकाय दिवंक न्हयकार. केस 8 जूनाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.